म्हणल्यार मोगानूच ताणें सगळें रचलां. ताणें मनशाक आख्खे सृश्टीचो दोनी केलो. मनशान मोगाच्या मार्गार चलोवन देवाचें मोगाचें जिवीत जियोवन एक मोगाचो आनी एकवटाचो समाज बांदचो ही देवाची इच्छा आसली. पूण मनशान देवाची मोगाची आज्ञा कुशीन दवरली. देवाचें जिवीत इबाडलें. आतकाक तलपतलो. दिपदिकायो मारामारी करून जोगणी केस्तांवां मांडून लॉन्च घेवन ओनी चलोवन दुसऱ्यांक फटोवन आनी नागोवन मनशान खोटेपणाचो काळोख संवसारांत फांकयलो. पूण देवान मनशाक सांडूंक ना. मनशान इबाडलेलें जिवीत ताका परतून दिवंक देव मनीस जाता आनी पातकी मनशा बरोबर जियेता. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक. सर्वेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक. सर्वेश्वराचें खुरपेचें वरस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आमेन, आमेन. शाबास, शाबास. कितले स्वादीक ताच्या तोंडांतलीं उतरां न्हय. काय बरो उलयता तो न्हय. होय मरे, होय मरे. बरो उलयता. पळयात, जें तुमी आतांच आयकलां तें शास्त्र म्हजे वरवीं आयज खरें जालां. जुजेचा पोत न्हय. हांव तुमकां खरेंच सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या आशा गांवांत मान मेळोचो ना. आनी जेजू सोमेस्तांक देवाच्या मोगाची बरी खबर परगटीत भोंवलो. हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी सुबामपणी जिवीत दिवंक आयलां. हांव तुमकां सत सांगता, जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी म्हज्या बापाचेर विस्वास दवरता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी म्हज्या बापाचेर विस्वास दवरता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. गुरुजी, आमकां बाप कोणतो दाखय न्हय. फिलीप, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोळ स्वातो आसात. हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणो. गुरुजी, तूं खंय वेताय तें आमी नकलो. तर वाट कशें आमी जाणो जातले. वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना
पगोर म्हजे वरवीं 3 वर्सां आपल्या शिसांबरी रावून जेजून तांकां नव्या जिविताची वाट शिकयली. शेकी वेळ पावलो तेन्ना पास्क संभ्रमूंक आनी एक नवो सासवोट करार स्थापूंक जेजू आपल्या 12 आपोस्लांक घेवन जेवणार बसलो. गुरुजी तू म्हजे पांय धुताय? पेद्रू, जें कितें हांव करतां तें तुका आतां समजचें ना, पूण मागीर समजतलें. ना ना गुरुजी, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच दिवचो ना. पेद्रू, हांव तुका दुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच वांटो आसचना. तशें जाल्यार पांयच न्हय, सगळोच धू. पांय, हात आनी तोपली सगळोच धू. नाला ताणें फक्त पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नात. दिनवास तुका बापा, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां हो उंडो दिलाय. घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची. दिनवास तुका बापा, तुमी समेस्त घेयात आनी हे हांव शिंकलें पियेया. हें म्हजें रगत, नव्या कराराचें रगत. हातकाचें बोगसणें मेळच्याक समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. तुमच्या सांगाता बापाच्या राजांत हांव नवो सोरो पिये पर्यान ह्या फुडें दाकाच्या फळाचें आनीक पियेवचो ना. म्हजो जीव खंतीन भरला. आयचे राती तुमचो सगळ्यांचो भावार्थ म्हाका लागून दवडलतलो. गुरुजी, सगळ्यांचो भावार्थ तुका लागून दवडलो जाल्यार पासून म्हजो दवडवचो ना. तुज्या पासत भोंड करीत न्हय, पूण मरोंक पासून हांव तयार आसां. पेद्रू, आज खोंबो साद घालच्या आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. केन्नाच ना गुरुजी, तुज्या पासत मरोंक तयार आसां. खोंतीन व्हरोन म्हजो जीव मरणाचे थंडीर पावला. म्हजेर आकांत आयला. बापा, तुज्या नांवाक महिमा जोडून घे. तुमी जागृत रावात आनी म्हजे बरी मागणें करात. बापा, बापा, म्हज्यान जायना.
हे कष्ट सुख म्हज्यान जायना बापा जाता जाल्यार ही काल्स म्हजे वेली पयस काड तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय तुका जाय तशें जावं दी बापा सिमोव कितें तूं निल्लाय एकूच ऑरभर म्हजे बरोबर तुमच्यान जागे रावन जालें ना मू जुदास उमो घेवन मनशाच्या पुताक धरून दिताय मू कितें तोरवारी आनी थणके घेवन म्हाका धरूंक आयल्यात तुमी हांव चोर कितें दिसपटो देव मंदिरांत शिकोवन दिवन तुमचे मोदें आसलो तेदना तुमी म्हाका कित्याक धरूंक नात चलात पळात ताका सांग रे कोण माता तर सांग रे पळूया सांग रे आता आमचे शास्त्र बोलणं गेलेलो महाराज ताका राजा कोण तो राजा मेसियस खंय तो मेसियस सांग रे कोण माता तर सांग रे पळूया सांग रे आता आमचे शास्त्र Ei, tu nu ri to chizu para buraco तो तू कित्याक म्हणटा तें हांव सोजमूक ना अरे सांग रे कोण माता तर सांग रे पळूया बोलला शर्मा सांगला महाराज ताका राजा कोण तो राजा मेसियस खंय तो मेसियस आमची सोडवण करूंक आयला अरे सांग रे कोण माता तर सांग रे पळूया सांग रे आता अरे ओ तो मुली चिजू बराबर असलोय न्ही रे राजा कोण तो राजा त्या मनशाक हांव वळखोच ना मेसियस खंय तो मेसियस आमची सोडवण करूंक आयला अरे सांग रे कोण माता तर दुबावीन सांग रे तोय जेजू बरोबर आसतालो हांवें ताका पळयला राजा कोण तो राजा आज सोड रे ती गजाल आमी आमचे मारया तूं घालिल्यो कर मरे तूं जेजू बरोबर भोंवताले मरे सांग रे पळूया तुम्ही सांगता त्या मनशाक वळखोच ना वडिलां शाबान
कितें जालां आयज सकाळी फुडें तुमकां हांगा कितें जाय कित्याक आयल्यात तुमी ओ मनीस लोकांक उचांबोड करता ओ मनीस शेजात पाचच्याक पोटीफारी करू नाका म्हूण सांगता हाका मनाचे फॉर्मट फावो ओ मनीस आपूण मेसियस आपूण राजा म्हणटा राजा तर तूं जुद्यांचो राजा होय तूंच सांगताय पळय पळय कोण भाशेन तो आपूण राजा म्हूण फॉरगॉट करता तो पुरो पुरो पूण मोर पावत असले ह्या मनशान कांयच करूंक ना ताका कुर्सार मार ताका कुर्सार मार या मनशाक कुर्साचे मरण पावो हांवें ताची चवकशी केल्या पूण तुमी मागतात असले मरणाचे फॉर्मट मारूंक ताचो म्हाका कांयच गुन्यांव मेवना देखून ताका हांव कास लावन सोडटा कायद्या प्रमाणे परमेश्वराक एका गोंयत्याक तुवें सोडूंक जाय हांव सोडो पूण कोणाक तुमकां सोडलेलो जाय बाराबासाक ओ क्रिस म्हणटा त्या जेजूक बाराबासाक सोडून दी आनी क्रिस म्हणटा त्या जेजूक हांवें कितें करचें ताका कुर्सार मार ताका कुर्सार मार ताका कुर्सार मार पूण ताणें कितें वायट केलां मरण पावत असलो गुन्यांव म्हाका ताचो कांयच मेवना देखून ताका हांव कास लावन सोडटा आपूण मेसियस राजा म्हणटा तो ताका चोरशी दोना तूं सजत पाचशात तो वीस न्हय आमच्या गांवांत उचांबळाय हाडला आनी आमचो दोन पिड्ड्यार करता तो ह्या मनशाच्या रक्ता विशीं हांव गुन्यांवकारी न्हय तुमीच ताचें पळोवन घेयात बापा तांकां बगत कित्याक जें कितें ते करतात तें नकळत तूं जुदेवाचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी रे वा तूं देव मंदिर मोडून उडयतलय आनी 3 दिसांनी ते नव्यान बांदतलय देवने आतां कुर्सा वयलो पळोवया देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय अरे हो एरंग सोडयतालो हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना तूं क्रिस्त जाल्यार तुका आनी आमकांय सोडय कास्तीक सांपडलेलो आसतनाय तूं देवाक भियेनाय निती प्रमाणे आमकां ही कास्त फावो पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना जेजू म्हजो उगडास कर इश्टा आज तूं म्हजे बरी वैकुठांत आसतलोय
बापा तुझ्या हातांत म्हजो आत्मो सोंपोवन दिता